नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. 100 लाख कोटींचो पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय इन्फ्रा मास्टर प्लान लॉन्च. 16 मुखेल मंत्रालयाचो एकवटीत इन्फ्रा प्लान. राज्यांनी वांटेकार जावचे, प्रधानमंत्र्याचो उलो. घरमंत्री अमित शाह गोंयांत येता. राजकीय बॅनर्स होर्डिंग्स धापात. हायवे ऑथॉरिटीची बाकीच्या पक्षांक सुचोवणी. काँग्रेस आप तृणमुलाची हरकत. काँग्रेसीत वचपाचो सांगेचो आमदार प्रसाद तृणमुलाचे वाटेर. भाव संदेश तृणमुलांत 3 म्हयन्या भितर काँग्रेस सोडली. प्रसाद म्हणटा काँग्रेसीक जमाना बदलाक दीदीच. काँग्रेसींतलो कोणूच आनीक फुटचो ना. 40 मतदारसंघांनी तयारी. चिदंबरमाची हळदोण्याक ग्लेनार्ड स्ट्रॅटजी. मतां मागूंक येतल्यांक खंय सिलिंडराचो प्रेस. जॉब खंय पावले ते विचारात. सगळे ऍक्टिव्हिटी सुरू. परीक्षाच ऑनलायन कित्याक? ऑफलायन परीक्षांक विरोध करतल्यांनी हेर ऑफलायन गजालींकय विरोध करचो. हेडगेवार स्कुलाचो आवाज. नितळ वावर पळोवन आपांत एंट्री मारल्या. दाबोळेचो प्रेमानंद नाणोस्कर म्हणटा मोगोक विसरूंक शकना. दीपकाचो आशीर्वाद घेवनूच खंय आपांत एंट्री. सगळीच दुयेंसां फूट अँड माउथ न्ही. पुण्यांत धाडिल्ली गोंयची सगळीं सॅम्पलां नेगेटिव्ह. वाशिना सप्तका भितर पावता. प्रुडंटाच्या FMD रिपोर्टाचेर एनिमल हजबंड्रीचो खुलासो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बुधवारा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय इन्फ्रा मास्टर प्लान लॉन्च केलो. पुनर्निर्माण केल्ल्या दिल्लींतल्या प्रगती मैदानात 8 मुखेल मंत्र्यांचे हजेरींत सुवाळो जालो. मार्ग, बंदरां, रेल्वे, दूरसंचार, हवाई येरादारीच्या मळांनी 16 मंत्रालयांचो 100 लाख कोटींचो 5 वर्सांचो एकवटीत मास्टर प्लान. राज्याचे मुख्यमंत्री सुवाळ्यांत व्हर्च्युअली वांटेकार जाले. पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है. ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा. नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा. घरमंत्री अमित शाह गोंयांत येता म्हणून राजकीय बॅनर्स होर्डिंग्स धापात म्हणून हायवे ऑथॉरिटीन बाकीच्या पक्षांक सांगलां म्हणून राजकीय खवदळ. काँग्रेस आप आनी तृणमूल काँग्रेसीन निर्णयाचेर प्रस्न केला. प्रुडंटान राष्ट्रीय हायवे ऑथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांक गाठपाचो यत्न केलो. मिटिंगेंत बिजी आसा म्हणून जापो. हांवें थोडे पिक्चर पळयलें की TMCची होर्डिंग काडटा वो TMCची फ्लॅग काडटा वो कोण आनी कितें करता. दीस इज ओन्ली अ कल्चर ऑफ इंटॉलरन्स. बट ब्रेकिंग डिस्ट्रक्शन इज नॉट आवर कल्चर. तेन्ना मुखेलमंत्रीक आनी गोंयच्या सरकाराक म्हजो एक प्रश्न आसा. तुमी जे बॅनर काडटा फक्त आम आदमी पार्टीचे, तुमी जे आम आदमी पक्षाक फक्त टार्गेट जे करता हाजेर कळिल्लें येता, कळून येता की हो सरकार भाजप पक्ष आम आदमी पार्टी कितलो भियेल्लो आसा, कितले फुडें सरता आम आदमी पार्टी हाजेरूच कळून येता.
काँग्रेसींत वचपाचो सांगेचो आमदार प्रसाद तृणमुलाचे वाटेर. तृणमुलाक तेंको. प्रसादाचो भाव संदेश तृणमुलांत गेलो. संदेश आनी प्रसादाचे समर्थक 3 म्हयने फाटीं काँग्रेसींत गेल्ले. प्रसाद म्हणटा काँग्रेसी कडेन बीजेपी आड झगडपाची तांक आसा अशें दिशिल्लें, मात तशें ना. गोंय साल्वार करतलो जाल्यार खंय ममताच. खासदार डेरेक गोंयांत कॅम्प करून आसा. Across there is not only go across the country, people from all walks of life are now believing that if this government has to change, only one Didi can make this happen. बदल घडोवन हाडपाक आमकां आनी हो जर बदल जर घडोवन हाडटले जायत जाल्यार दिदीच्याच माध्यमांतल्यान हो बदल आमी घडोवन हाडूंक शकता. इंडिपेंडंट MLA म्हणून जेन्ना असेंब्ली भितर हें करता जाल्यार म्हाका दिसता ही गोंयची 5 वर्सां जी आसा ती वाया गेल्ली कडेन आसा. दिश्टी पडटालें अशें न्ही, त्या टायमाचेर विशय दिश्टी पडनाशें न्ही. कशें आसा की काँग्रेसी भितर आमी ते जो आयज BJPचो जो हें आसा नाराजगी आसा लोकांचो तो एक्चुअल ग्रॅप करपाक काँग्रेसीन जाय आशिल्लो, पूण म्हाका दिसना तो आजून पर्यंत केलो आसतलो अशें म्हणून. सो तातूंतल्यान विशय फुडें वचपाक जाय आमकां. When I see young people coming and joining TMC, this movement which is going to free us from the BJP and free us to development and progress. हळडोणे काँग्रेसीन बूथ पावड्यार इलेक्शनाचें काम सुरू केलां. आपूण गोंयांत हॉलिडेक आयिल्लो ना. 40 मतदारसंघांनी पक्षाक घटमूट करून वेंचणूक जिखोवंक आयलां म्हणून स्ट्रॅटेजिस्ट P. चिदंबरम उलयलो. ह्या फुडें खंय कोणूच काँग्रेस सोडून वचचो ना. दिगंबर म्हणटा मतां मागूंक येतल्यांक सिलिंडराचो प्रेस विचारचो. This time we will win Goa in 2022 and we will win Delhi in 2022. If after the Congress forms the government, you will invite us to come for a holiday, we will come for a holiday. But today we are not coming on a holiday. We have come to ensure that the party is battle ready to contest in all the 40 constituencies. There will be no more defections in the Congress party. BJP जे आमकां एश्युरन्स दिल्ले ते एश्युरन्स पावूंक ना. आयची म्हारगाय जर आमी पळयली, सादो सिलिंडर आमच्या घरांत जो लागता सिलिंडर तेची रेट आयज 913 जाल्ली आसा. थोड्या जाग्यांनी 915 काडटा. 50,000 जॉब कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा 40. एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक 1000 दिल्यार पुरो 40,000 जॉब जाले. कितले जॉब दिले तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी? कितले 100 तरी जॉब दिल्या? 50 तरी जॉब दिल्या जाल्यार चॅक करा. वाड्यार वचून पळयात कोणाक जॉब दिल्या ते गेल्ले 5 वर्सां 10 वर्सां. बाजार, थिएटरां, कसिनो उक्ते. भुरग्यांच्यो परीक्षाच ऑनलायन कित्याक? कोविडाच्या भंयान ऑफलायन परीक्षांक विरोध करतल्यांनी बाकीच्या एक्टिविटीजोय विरोध करचो. डॉक्टर K.B. हेडगेवार स्कुलाची भुरगीं, पालक, प्रशासनाचो उलो. भुरगीं म्हणटा ऑनलायन परीक्षांनी फक्त मार्क बरे पडटात, फुडें त्रास. ते भायर भुरग्यांक खंय सोशल मिडिया संवयेर पडटा. ऑनलाइन एग्जाम दिल्याबद्दल आम्हाला काही फरक पडत नाही, पण मार्क्स जास्त असतात त्यात आम्ही कॉपी करतो. भरपूर जण फ्रँकली सांगतो कॉपी करतो, पण त्याचं आपल्या पुढच्या लाईफवरती म्हणजे आपल्या फ्युचरवरती काय परिणाम होणार त्याचं कोणाला माहीत नसतं. जेव्हा आम्ही एंट्रन्स द्यायला जातो किंवा कुठल्या इन्स्टिट्यूटची एंट्रन्स द्यायला जातो तेव्हा बघितलं तर आम्ही कुठे स्टँड आउट होत नाही. आता काय झालंय की ऑनलाईन असल्या कारणाने सोशल मीडिया जास्त ऍक्टिव्ह झाली आहे. प्रत्येक मुलं सोशल मीडियावरती असतात. आमचे म्हणणे अशें आसा की 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी इतले पर्यंत सगळ्यो ज्यो एग्जाम्स ज्यो आसा त्यो ऑफलायन जावच्यो. रॅली कित्या खातीर तर सगळ्या गोंयच्या विद्यालयांक, सगळ्या गोंयच्या पेरंट्सांक, सगळ्या गोंयच्या मॅनेजमेंटांक ह्या माध्यमांच्यान विनंती करची की तांणी आपल्यो एग्जाम्स ज्यो आसा त्यो ऑफलायन घेवच्यो. SOPs ज्यो पाळपाक जाय त्यो आमी सगळ्यो पाळपाची तयारी जी आसा ती स्कुलांनी दवरलेली आसा. पण जे ऑनलायन जाय म्हणून म्हाका इतलोच प्रश्न आहे, ऑनलायन कित्याक जाय? इतल्याच खातीर की कोरोना जातलो हेजो भंय आसा? जाल्यार बाकी सगळें जें ऑफलायन जाल्लें आसा तेज्या बद्दल तुमी आवाज उठया. तर सगळें गव्हर्मेंट करतले, हें गव्हर्मेंट करतले, तें गव्हर्मेंट करतले. आमकां फक्त तोंडान घालपाचें, फक्त लास्ट पळय आमी जेवता न्ही ते सुद्दां गव्हर्मेंटानूच आमच्या तोंडान घालपाचें. आमचेर कितें तरी जबाबदारी आसा काय ना? आनी म्हणून मॅनेजमेंट म्हणून हांव तुमचो जो कॉज आसा हो बरो कॉज आसा,
पॉझिटिव्ह कॉज आसा आणि म्हणून हांव तुमकां सपोर्ट करता, फूल सपोर्ट म्हजो. नितळ वावर पळोवन आपांत एंट्री मारल्या म्हूण दाबोळेचो प्रेमानंद नाणोसकार मिडिया कडेन उलयला. तो आदलो मोगोचो दाबोळेचो उमेदवार. दसरे उपरांत खंय ताचें काम मतदारसंघांत नेटान चालू जातलें. मोगोक लागून राजकीय वळख जावंक पावली. मोगोक विसरूंक शकना. दीपक ढवळीकाराक सांगून ताचो आशिर्वाद घेवनूच खंय तो आपांत आयला. म्हाका आमदार म्हणून जर दाबोळेचे लोक ह्या पाट धाडटले म्हाका विश्वास आसा. आनी प्लस आमकां ही आप पार्टीची लिडरशीप गावता श्री केजरीवालची, तर आमी दाबोळी कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब डेव्हलपमेंट करूं. म्हाजें एकूच विजन आसा की एक कॉन्स्टिट्युन्सी पक्ष मोगो पक्षान म्हाका नांव दिलां, हांव ना म्हणना. मोगोक आमी विसरूंकूच शकना. आयज 2दा कॅन्डिडेट एमएलए जो भरलो तो मोगोचेर भरलो न्ही. आयज म्हाका सगळे एप्रोच जाता, सगळी पार्टी कित्याक जाता मोगो वयल्यान जाता. पूण हांवें दाबोळच्या लोकांचें आयकून हे डिसिजन घेतला वर्करांचें बीन, आनी मोगो प्रेम म्हाजो सदांच आसतलो. आनी दीपक भाई कडेन परमिशन घेतला. दीपक भाईक सांगलो हांव वयता म्हणून, तेणी गो हे बेस्ट ऑफ लक म्हणला आनी म्हाका सांगलो. अरविंद केजरीवाल मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स जे म्हणटा ते तांचे पर्यंत पावोवपाक, दाबोळी मतदारसंघान हाडपाक नक्कीच मोठो आमकां जोश मेळ्ळा, मोठो आमकां प्रोत्साहन मेळ्ळा. Everyone will come together, even other people who are friends, in friend circle, who are like-minded people, who admire the governance of Aam Aadmi Party. They will all come together to make this a strong force behind Babu, and we will definitely come out with flying colors. दाबोळेचो बीजेपीचो आमदार मंत्री माविन म्हणटा ताका कांयच फरक पडना. कोण गेल ते पार्टी इलेक्शनार रावलो तो हे पक्षान गेलो, ते पक्षान गेलो, कोण भायर सरलो हिंगासून हिंगा गेलो, काय फरक पडना. एब्सोल्युटली नो इम्पॅक्ट एट ऑल. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. बीजेपीचो वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीस आनी प्रभारी सी.टी. रवी गोंयांत आयल्यात. ब्रेस्ताराक केंद्रीय मंत्री अमित शाह गोंयांत येता. सुत्रां सांगता ते प्रमाण मोठ्यो गाठी भेटी घडामोडी आसात. ते फाटभुंयेर दोगूय गोंयांत आदींच कॅम्पाक. 2 नव्या प्रकल्पांची उक्तावणां. कार्यकर्ते आमदार मंत्र्यां बरोबर बसकांचो अमित शहाचो प्लान. गोव्यामध्ये आलेला आहात, काय कार्यक्रम असेल उद्या अमित भाई उद्या अमित भाई आपले देशाचे गृहमंत्री ते गोव्यामध्ये आहेत. म्हणजे असे काही सरकारी कार्यक्रम देखील आहेत आणि त्यानंतर पक्षाचे कार्यक्रम देखील आहेत. एकूणच उद्या निवडणुकीच्या संदर्भातला सगळा आढावा ते घेणार आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशीही चर्चा करतील, आमदारांशी चर्चा करतील आणि मला असं वाटतं की निवडणूक गिअरअप करण्याच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा दौरा आहे. त्याच्या तयारीच्या दृष्टीने आणि इतरही सगळ्या तयारीच्या दृष्टीने आज मी आणि सी.टी. रवी असं आम्ही आलो. ब्रेस्तारा अमित शाह धारबांदोड्या फॉरेन्सिक सायन्स इन्स्टिट्यूटाची बुन्याद घालतलो. आमदार बाबाशानाच्या वाडदिसा मुख्यमंत्री आनी PWD मंत्र्यान नुवे मतदारसंघात वेगवेगळी कामां चालीक लायली. बाबाशान आनी टीम सरकारांत आयिल्ल्यान ब्लॅकमेलरांक खंय धपको. सरकार स्थिर जालें. बाबाशान नेटान लोकांची कामां करता म्हूण CMन तोखणाय केल्या. सरकारांत वचत सावन कितलेशेच प्रकल्प तडीक लागले. आनीकय कामां चल्ल्यांत म्हूण बाबाशान उलयला. They give the stable government. स्टेबल गव्हर्मेंट 10 जाणां खातीर मेळ्ळें ना जाल्यार सदांच म्हाज्या तकलेर एक प्रेशर आसतालो. आज सोडटा फाल्यां सोडटा, आयज सोडटा फाल्यां सोडटा, हें कर नाल्यार सोडटा, तें कर नाल्यार वयता. 10 जाण आयल्या उपरांत स्टेटीक स्टेबल गव्हर्मेंट
जर दिवपाक शकले आसत जाल्यार इट इज बिकॉज ऑफ बाबाश आनी द एंटायर ग्रूप 10 जाणांचो ग्रूप वॉज त्या खातीर म्हटलें हांवें ते 10 जाण येवप हे बाबाशानाचो त्या 10 जाणांचो फायदो न्ही एक तर स्टेटीचे स्टेबल गव्हर्मेंट आनी सेकंड इट इज युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट हो खरो फायदो आशिल्लो वेरियस प्रोजेक्ट इन दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना हांव माजोर्डा उतोर्डा हे सायडीन रस्ते करतालो लास्ट मेयाक तेन्ना म्हाका लोक सांगूंक लागलो 18 वर्सां जालीं 20 वर्सां जालीं हे रस्ते करूंक नात हे 18 वर्सांनी आतां रस्ते जातात अशें करून म्हजे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हांवें 110 करोडाची कामां करून गेल्लीं चीफ मिनिस्टर जायसर आनी हांवें ताका सपोर्ट करून ताणें म्हाका अरावंड 80 to 90 करोडाची कामां पास करून दिल्यात आनी ह्या फाटल्या 4 दिसांनी म्हाका दिसता 7-8 फायलो तेणें एटलिस्ट 40 करोडाचे पास करून दिल्यात हांव आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सगळ्या भावा भयणाच्या नांवान सगळ्या लोकांच्या नांवान हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा भुरग्यांचो फुडार बरो जावंक जाय जाल्यार शिक्षण मातृभाशेंतल्यानूच जावंक जाय म्हणून कल्याणबाई चॅरिटेबल ट्रस्टाचो मुखेली उद्देजक मिलिंद पिळगांवकार उलयला कारापूर प्राथमीक शाळेंत सरस्वती पुजनाक गेल्ले कडेन ताणें कुकिंग इंडक्शन दिलो सरकारी शाळांचो सांबाळ करूंक खंय तो वावुरतलो खूप गावांनी सरकारी प्राथमिक शाळा ज्यो आसा ह्यो बंद पडलेल्यो आसा आनी बंद पडलेल्याचें कारण कितें तर आमच्या लोकांक अशें दिसता की भुरगो इंग्लीश शिकलो आनी फटाफटा जर इंग्लीश बरो उलोवपाक लागलो जाल्यार तो कितें तरी बऱ्याक पावतलो आनी तो कितें तरी आयुश्यांत बरें करतलो अशें सगळ्यांक दिसता पूण ही खरोखर हांव तुमकां एक म्हाजें उदाहरण दिता ही गोश्ट चुकीची आसा आनी चुकीची कित्याक आसा तर प्राथमीक शिक्षण जें आसा पळय पयलें शिक्षण आसा भुरग्याक हें त्याच भाशेन दिवपाक जाय ज्या भाशेन तो घरा कडेन शिकता जी आपली संस्कृती आसा भाशा आसा ती शिकता आनी त्या प्रमाणे जर ताका ते शिकपाक आमी दिलें जाल्यार तेजें तें ग्रास्पिंग पावर जो आसा शिकपाची जी तेजी कॅपेसिटी आसा ही इम्प्रूव जाता पूण ही जी आमची गैरसमज जी आसा लोकांची की प्राथमीक शाळा सुद्दां आमची जी आसा पळय ही इंग्रजीत जावपाक जाय ही चुकीची आसा आनी आमचे तर प्रयत्न आसतले की ह्यो ज्यो शाळा ज्यो आसा आमच्यो प्राथमीक शाळा आनी प्राथमीक जें शिक्षण आसा 1ली ते 4थी खरोखर ते एक्चुली 1ली ते 7वी आसपाक जाय पूण तरी पूण 1ली ते 4थी जें शिक्षण आसा हें शिक्षण फुडें आमचे मातृभाशेन जावपाचो जो प्रयत्न आसा हो आमचो सदैव आसतलो आनी हेच्या खातीर आमी काम करतले मडगांव म्युनिसिपालिटी लागसार नवे मार्केटांतल्या उल्हास ज्वेलर्सान फेस्टीव सिजना निमतान खासा ऑफर्स दवरल्यात गोल्ड बार्स आनी कॉयन्स तश्योच भांगराच्यो रेटी गिरायकांक परवडपा सारक्यो दवरल्यात गोल्ड मेकिंग चार्जीसाचेर स्पेशल डिस्कावंट आनी डायमंड ज्वेलरीचेर 25% मेरेन डिस्कावंट दवरला Dashera to all the viewers of Prudent Media. This festive season, join us by availing exciting rates on gold bars and coins, as well as special discounts on gold making charges and up to 25% off on diamond jewelry. So do visit our Ullas Gold, Diamond and Silver showroom this Dashera to avail the best offers. बीजेपी अर्ध्या आमदारांच्यो तिकेटी कापूंक शकता तातूंत आपुणूय आसूं येता म्हूण कळंगुटेचो आमदार मंत्री मायकल लोबो मिडिया कडेन उलयला तिकेट कोणाक दिवपाची ना दिवपाची ती सेंट्रल कमिटीन थारावपाची कोणाक तिकेट मेळना जाल्यार तांचे कडेन बाकीचे पर्याय आसात आज कितलेशेच पक्ष आयल्यात घर कोण बसचो ना म्हूण मायकलाचें शिनाल And the central committee will take a decision. I cannot comment. I may be one of the 13. I may be one of the 13. Why do you say that? He's 50%, no? He's a big number. He said non-performing. So some people say I'm non-performing. I cannot comment on my performance. My performance has to be commented by the people, not only people of my constituency, other constituencies.
So if I am one of them, my ticket also may go. So Michael is out of. लोकांची ticket घेऊन बसता. Ticket खूप आणि. लोक देताला ticket. In case you are not getting a ticket, you have plans to join any other party? See, now so many parties are come in Goa and they are searching for candidates. So 13 जे कार्ड जातले ते खंय तरी वयतले. Nobody will sit at home. FMD म्हणून गोंयच्या गोरवांची पुण्यात धाडिल्ली सगळीं सॅम्पलां नेगेटिव्ह. गोंयांत सध्या तरी फूट अँड माउथ डिसीज ना. सॅम्पलां पॉझिटिव्ह सांपडल्यार केंद्रूच कळयतलें म्हूण एनिमल हजबंड्रीची जाप. गोरवांक खंय 2-3 दिसांचें दुयेंस जाता, वखदांनी तें बरें जाता. ताकाय दुधकार FMD समजतात. बेठींच वाशिनां मारप सारकें न्ही. सप्तका भितर खंय केंद्रा कडच्यान वाशिनां पावतात. See, FMD आमच्यान डिक्लेअर करूंक जायना अनलेस इट इज कन्फर्म्ड बाय रिजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरी पुना. बेसिकल FMD म्हणजे लाग, तोंडाक लाड व्हांवता, फोड आसता, गातांत फोड आसता, ते वेसिकल्स, फ्लुइड, सिरम, ब्लड ते सगळें कलेक्ट करून आमी पुनान धाडटा. ते पॉझिटिव्ह येयले जाल्यार वी कॅन डिक्लेअर इट अँड सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑल्सो वील डिक्लेअर इट गोंयांत FMD लागी जाल्या म्हण. पूण आतां पर्यंत सांगेची, नेत्रावलीची सॅम्पल धाडली ती दे हॅव कम नेगेटीव. गोवा वेले हॅज नॉट रिपोर्टेड आनी तांची सॅम्पल कलेक्ट करुना. मातशे पांय लागले वो कितें जालें जाल्यार लाग म्हणूंक जायना. तसलीं जायते दुयेंसां आहा, थोडी कोणटा म्हणजे लेमनस जाता 3 दिसांचें, 3 days सिकनस म्हणटा ते. सो दॅट ऑल्सो इज पॉसिबल. आनी रिगार्डींग वॅक्सिनेशन जाय जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्टा प्रमाणे ती वॅक्सिन्स वी आर एक्सपेक्टींग दीस वीक, इदर टुमोरो डे आफ्टर वी आर एक्सपेक्टींग. तांचे भायर आमच्यान बाजारांतली घेवन ती वॅक्सिनां करूंक जायना बिकॉज इट इज नॉट डिक्लेअर्ड एज FMD. अँड एज अँड वेन वॅक्सिन्स कम, वॅक्सिन कोतले सगळे गोरवांक. दसरो म्हणलो काय दोळे मुखार येता ती रोजां. गोंयच्या मार्केटांत चडशीं भायलीं रोजां. सणा परबो देव देवकाऱ्याक डिमांड पळोवन आतां गोंयकारय रोजांची शेती करूंक लागले. पेडणे नागजोरचो निलेश हरमलकार म्हणटा रोजांचो धंदो सामको फायद्याचो. रोपांची चड कुयदाद घेवची लागना. ते भायर सरकाराची सबसिडी बऱ्याक पडटा. लास्ट इयर पासून आमी मेरीगोल्ड हें करता, फार्मींग करता. हें कांय ना, म्हणजे लॉसीस कांय ना. मेरीगोल्ड फार्मिंगान आमकां खर्च सादारण एक 1000 स्क्वेअर मिटराक जर आमी लायली जाल्यार खर्च एक सादारण आमकां 18 ते 20 हजार जाता. पूण इनकम भितर ना म्हटल्यार 70 ते 80 हजार येता इनकम. इतलो खर्च हें ना, म्हणजे कामूय तशें चड ना भितर. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमकां गव्हर्मेंट हें मेळटा, एग्रीकल्चर थ्रू आमकां सबसिडी मेळटा, सपोर्ट प्रायस मेळटा. आमी एक्चुली होलसेलरय विकतात आनी किलोचेरय विकतात. कित्याक जसो डिमांड येता तसो सद्या रेट चलता 100 to 150 मिनिमम होलसेल रेट चलता. एक्चुली गोंयांत जर आमी सगळ्याच फार्मरांनी जर अशी केली जाल्यार रेट जी गोंयांत जी लोकांक जी कमी मेळटा, म्हणजे जी 250-300 मेळटा, ती रेट एक सादारण रिजनेबल मेळटली. आनी जेणे करून गोंयच्या फार्मरांकूय रेट सादारण बरी मेळटली. कारण 150 मिनिमम 150 म्हटल्यार काय वायट रेट ना, बरी रेट आसा. सगळीं कर्नाटकाची भायलीं फुलां येतालीं, लोक घुरी घालताले. तेन्ना म्हाजी गोंयकारां कडेन सगळे रिक्वेस्ट आहा, ही गोंयकार जे आमचे कोण गोंयकार करतात त्यांच्या कडल्यान घेवन तांकां हेल्प करपाची. बीच क्लिनिंगाचें काम पर्यटन खातें घेता जाल्यार सगळें गोंय नितळ दवरपाचें कामूय तांणीच करचें म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल उलयला. ट्युरिस्ट गोंयांत आयले काय सगळ्याकच भोंवतात. कोयर जाता. कोयर एकठांय करपाचें, विलो लावपाचें काम सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचें. पर्यटन खात्यान जबाबदारी घेतले खरी, पूण तांकां खंय तें जमना. Now, beach collection was forcefully taken by tourism department. And that time I had requested Babu that you won't be able to handle it. He's a good minister, a good friend of mine, a good colleague in the assembly. But they don't understand that it has to go together. Collection and treatment goes together. It is not the subject matter of the tourism department. Tourism department जो तर म्हणटा बीच क्लीन दवरूंक जाय जाल्यार आख्खें गोंय तेणीच क्लीन करूंक जाय. कित्याक क्लीन करूंक जाय? ट्युरिस्ट जे येता ते सगळ्याक भोंवंक जाय. सो ताका एक सेपरेट डिपार्टमेंट केल्लो आहा. आनी हे सिरियसली CMान घेवपाक जाय आनी फुडल्या पावटी जे आहा ते चेंजीस करून हाडूंक जाय तेजेर. दॅट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ओन्ली वील फ्लोट अ टेंडर टू कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम द बीच.
हे आमचे जाल्ले आसले डिसिजन, पूण लास्ट मिनिटाक आमच्या एक्स CMन काडून ते ट्युरिजमाकूच दिले, तुमीच घाला म्हणून टेंडर. बट आतां तेंचे कडेन ते जायना मॅनेज. ट्युरिजम डिपार्टमेंटांतले ऑफिसर येवन ते चॅक करूंक सोदिना वेदर द कलेक्शन इज डन ऑर नॉट डन ऑन द बीच. फातोड्डे मतदारसंघात भात कापणी सुरू. आमदार विजय कितलीं वर्सांच जालीं थंयच्या शेतकारांक भात कापणीक शेतां सांबाळूंक वेगवेगळे तरेन आदार करता. हो इलेक्शन स्टंट न्ही, फातोड्डेची फाटलीं 17 वर्सां चलत आयिल्ली परंपरा म्हूण विजय भात कापणीच्या नवे सिजनाचो मुहूर्त करतना उलयलो. हे एक 17 वर्सांचें ट्रेडिशन. 17वें वर्सा हें आमी हार्वेस्टिंग करतात एंटायर फातोर्डाचे सगळीं शेतां. सो दीस इज नॉट अ इलेक्शन ईव स्टंट, दीस इज अ ट्रेडिशन फॉर 17 years. गोंय 5वें उरपाक जाय, गोंयचो शेतकार सदां फुडें वचपाक जाय, हे विचारान आमी हें स्टेप हातान घेतिल्लो. आमकां दिसता अशें की जाता तितल्या शेतकऱ्यांक सपोर्ट करपाची गरज आहा आनी ह्या शेतकऱ्यांक सपोर्ट करपा खातीर जें कितें करूंक जाय म्हळ्यार कंप्लिटली ऑल ऑपरेशन्स, एग्रीकल्चर ऑपरेशन सबसिडायज करून कम्युनिटी फार्मिंग वाडोवन फातोर्डा म्हणटा तें एक आदर्श मतदारसंघ, जंय बिल्डिंग्योय आहा, जंय गवळी भावूय आहा आनी जंय शेतकारूय आहा, जंय मुसलमानूय आहा आनी सगळे बरे भशेन जगतात. पयस जायना आहलोलो, शेत रोयला देश पयस पावना आहलोलो, पयस चड जाताले, भातां थोडे जाता, हेंगे बायलांक हे पयस सुबे जाताले, सो ते जायना आहलोले. आतां कितें जाता तो बी दिता, साथ दिता, मेशीन दिता, हें सगळें तेगे आमकां जाय तो हेल्प जाता हेज्या म्हणजे अशें करून आमकां तरी हेज्या मुखार ती सपोर्ट करचो आनी आमी सदां तुजे बराबर आसतले. टाटा मोटर्साची टाटा पंच गोंयांत लॉन्च जाली. पंच ही मायक्रो SUV रेंजींतली गाडी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान परवरे दुर्गा मोटर्सांत गाडी लॉन्च केली. टाटा मोटर्स हांच्या शोरुमांतल्यान तांच्यांनी पंच गाडी आज गोंयांत इंट्रोड्यूस केली. म्हणजे टाटा मोटर्स तांचे ओनर्स आनी बाकी सगळ्यांक आनी टाटा मोटर्साकूय बी खूब खूब शुभेच्छा. पंच गाडी आज गोंयच्या नव्या मार्केटांत म्हणजे लोकां खातीर उपलब्ध जाल्या. म्हाका दिसता विथ बेटर फ्युचर्स, वेगवेगळे तरेच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो व्हिकलांत आमकां न्यू फीचर्स जाय पडटा त्यो गजाली भितर आसा. निश्चितच ही व्हिकल जी आसा ही मार्केटांत खूब मोठ्या प्रमाणांत आपलें मार्केट क्रिएट करतले, मार्केट डेवलप करतले, लोकूय पसंती दितले ह्या व्हिकला खातीर. निश्चितच माय बेस्ट विशीस फॉर द टाटा मोटर्स अँड फॉर द रेस्ट ऑफ द ओनर आनी बाकी सगळ्यांक. नवरात्रांनी आमी तुमकां गोंयच्या देवळांतले मखरोत्सवांनी मखर आरती दाखयतात. मखरांचे माळेंत आज पळोवया माशेलांतले देवकी कृष्णाचे मखर. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर.
चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.